ब्लॅक अँड व्हाईट. हांव राजू नाईक. एक म्हत्वाचो विशय आज तुमच्या मुखार हांव घेवन आयला. मंत्री रोहन खंवटे हाणें एक स्टेटमेंट केला आनी तो स्टेटमेंट म्हणटा की आमकां खुबश्या कामा खातीर ट्रान्सलेटर मेळनात. ताणें अशें म्हणूं ना, पूण ताणें फुडलो स्टेटमेंट ताजो असो आसूं शकता की गोंयचें राजपत्र गॅझेट स्टेट गॅझेट पब्लीश कोंकणींतल्यान जावंक शकना कारण ट्रान्सलेटर मेळनात. ही गजाल विधानसभेनूय आतां येवं शकता की गॅझेट कोंकणींतल्यान कित्याक येना. करंदाय करपी खूब आसात. ह्या विशयाचेर आज आमी पॉडकास्ट घेतात. म्हजे बरोबर आसा दामोदर घाणेकार. दामोदर घाणेकार कोण हो प्रश्न कोंकणीन काम करपी मनशाक पडूं नजो. इतल्या खातीर दामोदर घाणेकार हो एक भाशांतरकार. खरें म्हळ्यार भाशांतरकार मेळनात हें रोहन खंवटेन म्हणटकीर म्हाका पयली याद जर कोणाची जाली ती दामोदर घाणेकाराची. कारण घाणेकाराक हांव फाटलीं 30-35 वर्सां कोंकणी ट्रान्सलेशनान भितर काम करता आसतना शब्द सोदता आसतना आनी त्या विशीं वेगळे वेगळे पैलू सोदतना आपल्याची कळाशी वाडयतना हांवें ताका पळयल्लो आसा. मागीर ताणें सब एडिटर म्हणून वेगवेगळ्या पोजिशनाचेर सुनापरान्तान काम केलां. कोंकणीचें पयलें दैनीक. ताजे नंतर ताणें सरकारी कितलेशेच प्रोजेक्ट हातांत घेतल्यात. ते कोशकार म्हणजे लक्षांत घेयात, भाशांतर करपाक लागपी एक म्हत्वाचें साधन म्हळ्यार कोश. तो कोश निर्माण करपी दामोदर घाणेकार. सो म्हाका दिसलें तें अशें की ह्या प्रश्नाचेर ताजे ज्यो पळय वेगवेगळ्यो बाजू आसात, सामाजीक, आमच्यो भाशीक, लिंग्विस्टीक, ह्यो सगळ्यो भाशीक ज्यो पळय बाजू आसा ती घाणेकार बरे तरेन जापो दिवपाक शकतलो म्हणून हांवें घाणेकाराक हांगा आपयलो. घाणेकार, म्हजो पयलो प्रश्न तुका थेट तो असो, रोहन खंवटे हाणें जें पळय कितें म्हणलां हातूंत इल्लीय अतिताय ना अशें तुका दिसना? अतिताय ना, हें खरें. म्हणजे ताणें म्हणलां पळय तें ट्रान्सलेटर मेळनात म्हणून सरकारी ट्रान्सलेटर मेळनात. तांणी फाटीं राजपत्र काडपाक केल्लें. 4-5 जाणांक थंय धाडलीं आनी तीं थंय बसलीं आनी आयलीं आनी तांचे कडेन तें जमलें ना. मागीर तांकां ट्रान्सलेटर म्हणूनच घेतलें, पूण कोणें घेतलें आनी कशी म्हाका खबर ना. ट्रान्सलेटर म्हणटा तो एक तर म्हजें असलो, हांव म्हणटा म्हजें असलो, हांव जेच सांगिना, इनबॉर्न आसचो पडटा. ना जाल्यार तुवें ट्रान्सलेशन स्टडीज हो विशय शिकचो पडटा. MA इन ट्रान्सलेशन स्टडीज आतां गोंयांत सुरू जाता. खंडोळा कॉलेजीन तें हय. सुरू केलां. आतां पूण राव रे, तुमची राजभास जावन तुमी कितले वर्सांनी ती सुरू करतले? आतां राजभास जाल्यार कितली वर्सां जाली? जाली 40 वर्सां जाली. हय. आणि 40 वर्सांनंतर तुमकां मुहूर्त सोदताले तुमी की बाबा राजभाशे संदर्भात ट्रान्सलेशना संदर्भात कोर्स सुरू करप. हे गजाली कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. कोणें लक्ष दिवप तें? कोणें तरी दिवंक जाय आशिल्लें. हांव म्हणटा कोणें? तुमची लिडरशीप फेल जाल्या, कोंकणी संस्था फेल जाल्यात, कोंकणीच्या नांवान राजभास करात म्हणून आंदोलन करपाक रस्त्यार लोक आयले. राजभास कोणा खातीर हो प्रश्न असले पडटा न्ही. राजभास लोकां खातीर. राजभास करत म्हण राजभास केली, पूण ताका फाटल्यान बाबा बॅकींग कित्याचें जाय हें कोणें येवजिल्लें ना. आमी तेदे वेळार एका नेटान ते राजभास केली. बरोबर. पूण फुडें कितें जातलें हाजो कोणेच. कारण आमी आयकल्लें राजभास जातकीर कितें घटनेच्या 8व्या वळेरींत वतकीर कितले कांय हजारांनी नोकऱ्यो तयार जातल्यो, हजारांनी निधी मेळटलो. हांव आतां फाटल्या 10 वर्सांन पळयत तशें पदां खातीर लटाफट आपल्याक सरकारी संस्थांची पदां मेळपा जाय, ही पदां मेळपा जाय, सरकारी अनुदान मेळपा जाय आनी पुरस्कारा खातीर कितें चल्लां म्हणटा तुका सांगपाची गरज ना. प्रत्येकाक पद जाय आनी प्रत्येकाक पुरस्कार जाय. सारकें. पुरस्कार नाका बाबा, आपूण कोंकणी खातीर काम करतलो अशें म्हणून म्हाका घाणेकार सांग, चुकून आसा. राजभास चळवळ फेल जाली अशें हांव मानता, अशें तूं मानपाक शकता? ना, राजभास चळवळीन एक चळवळीन राजभास करून दिली. बरोबर. पूण फुडें कितें करपाचें ताचें डायरेक्शन मेळ्ळें ना. हें कोणें डायरेक्शन दिवप? आतां तें हांव नकळो, कोणें तरी दिवंक जाय ना, आशिल्लें. पूण कोणें? ना जाल्यार आमचें लिडरशीप जेन्ना म्हणटा हय. तेन्ना कोणें? कारण कांय पावडे आसात पळय, राजभास करपाचे सुद्दां कांय पावडे पावणे आशिल्ले आसात. आनी ते पावडे आमी मेळयत गेले. हय. चळवळ जाली, आंदोलन जालें, लोक मेले न्हय. आनीक हय. इतलें जातकीर राजभास जावन आयली की अरे
राजभास आमकां मेळ्ळी. फुडें कितें मग ताजेय पावडे आशिल्ले न्ही, आमकां हें जाय आमकां तें जाय, आमी हें करतले आनी सगळें सरकाराचेर न्ही, हय सरकाराचेर सगळें सोंपोवन राजभास कायदो जावप ही आमचो मोख आशिल्ली. ना कायदो जातकूच फुडें कितें करप हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें. हां. तशें आतां 4-5 जाण MA ट्रान्सलेशन स्टडीज जाल्यात. आतां ते खंय आसात आनी कितें करतात म्हाका खबर ना, पूण नॉर्मली BA जाली की सगळीं विद्यापिठांत चल्ली. MA शिकपाक, MA कसले, MA साहित्य, MA इन कोंकणी लिटरेचर, ट्रान्सलेशन स्टडीज, ताका बाबा 2 वाक्यां दी. म्हाका सांग, ताचे दामोदर कडल्यान घाणेकर हो MA जाला. MA जावं ना, आं, तूं MA जावं ना. तुवें कसून शिकूंक ना हांव कोण. एक्झॅक्टली. सो हांव तुका थंयच विचारता, ताका जाय पळय कशें आसा. दामोदर घाणेकर विद्यापिठांत वचनासतना, MA जायनासतना तो कोंकणींत स्वताच्या प्रयत्नान ताणें आपल्याली कळाशी वाडयली, ताणें आपल्यालें स्कील वाडयलें, ताणें अभ्यास केलो. कारण पळय निमाणें ट्रान्सलेशन म्हळ्यार साहित्य, कादंबरीचें ट्रान्सलेशन करप सोंपें, हय कथेचें ट्रान्सलेशन करप तें सोंपें. साहित्यीक. आनी जेन्ना साहित्य अकादमी कोणा प्रोजेक्ट दिता न्ही, खुबशीं पुस्तकां मराठींतय तयार जाल्ले आसा. मराठींतल्यान कोंकणी हाडटना व्हडल्या लोकांक त्रास जायना. हय इंग्लिशींतल्यान कितली बाबा इंग्लिशींतल्यान जमना, मागीर जमना. सो ते मागीर विद्यापीठ कडेन नामतात. हा एक्झॅक्टली. सो तूं तुजे कडल्यान म्हाका आज फ्रँक आनीक अगदी म्हणजे सडेतोड मुलाखत इतल्या खातीर जाय आशिल्ली ती अशी की ट्रान्सलेशन म्हणटात ते चडशे इंग्लीश टू कोंकणी आसता. हय थंय आमचे मनीस मार खाता. इंग्लीश टू कोंकणी आसता आनी कोंकणी टू इंग्लीश येता केन्नाय करेक्ट. तें आनीक कठीण आसता. तें आनी कठीण आसता. सारकें खरें. बरोबर. ट्रान्सलेशन थंय सुरू जावंक जाय आशिल्लें, बरोबर. खंय विद्यापिठांत. विद्यापिठांत ताका प्रोफेसरांनी हें करून विद्यार्थ्यांक फाटल्यान लागून न्ही, पूण विद्यापीठ म्हणटा तें पळय आमी कशें करतात. विद्यापीठ कोणा नेमलें, भुरगे एप्लाय केले आयले. आयलें. विद्यापिठा फाटल्यान एक कोंकणी चळवळ, आमचे कोंकणी चळवळींतले लोक अजुनूय जिते आसात न्ही, हय चळवळींतली ती शक्ती अजुनूय तशीच जर हय. आसा हय. अशें आमी जर मानतात, ह्या लोकांचो एक दबाव आसपाक जाय आशिल्लें. कोंकणी चळवळींतले लोक ते शिकोवपाक वचनाशिल्ले, हय. वताले न्ही, वताले. तेन्ना तांचे मुखार हे प्रश्न आयले नात. आयले पूण गियरान पडले ना. बरें, म्हजो तुका गाडेकार चळवळींतलो एक म्हत्वाचो घटक म्हणून आनीक एक प्रश्न आसा. तो प्रश्न असो की आमचे कडेन प्रायमरी शिक्षण कोंकणीन आसा, हय विद्यापीठ आसा, हय. कांय कॉलेजींनी कोंकणी शिकयतात MA मेरेन. हय. म्हाका सांग, माध्यमीक शिक्षण नाका आमकां? माध्यमीक. हे सगळो प्रश्न जेन्ना येता, आतां हळू कोंकणीची ही धोंगा पोंगा मुखार येतलीं. आमी ताका फुडो करचो पडटलो केन्ना तरी. येतलीच. लोक आमकां प्रश्न करतले. आतां हो जो पळय आज टायम्स ऑफ इंडियान सरळ माथाळोच असो दिल्लो आसा की राजभास जावन इतली वर्सां जाली तरी ट्रान्सलेशन मेळना, ट्रान्सलेटर मेळनात. सो माध्यमीक शिक्षणाक कोणें सुरवात करप ती? काय सुरवात जावचीच ना? कारण कोंकणी भाशा मंडळाची इतली वर्सांची शाळा जी आशिल्ली, कोंकणी शाळा, ती तांणी माध्यमीक इंग्लीश करून उडयली. ताजेर तुमी एकल्याय मनशान प्रश्न कित्याक केले ना? आनी हे हाकाच धरून हांव म्हणटा SSC हय. पयली भाशा कोंकणी ना, तिसरी भाशा कोंकणी. पयली भाशा कोंकणी जावंक जाय आशिल्ली. तेन्ना मागीर कोंकणींतल्यान विज्ञानीक आनी शास्त्रीय जे 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 कितें आसा कशें पळय, हांव ती उतरां कोंकणी येतलीं. कोंकणी भाशा मंडळाचें हांव जेन्ना माध्यमीक इंग्लीश जालें तेन्ना हांव कितें म्हणटा, आसुनी 10 भुरगीं, हय तुमचें काम चळवळींतल्या लोकांचें की लोकांक प्रवृत्त करून कोंकणी शिकोवपाक हाडप. 10 भुरगीं सुरवातीक आसतलीं, मागीर 100 येतलीं. एक्झॅक्टली. सो ती माध्यमीक 10 भुरगीं जाल्यार 10 भुरगीं बाबा कोंकणींतल्यान, आनी सरकार जेन्ना मान्यता दिवपाक तयार आसा हय तेन्ना तुमी ती इंग्लीश करतात. सगळी तयारी आसा. हय कारण सरकारान केन्नाच म्हणलें ना की माध्यमीक आमी कोंकणी करनात. इनफॅक्ट मदीं जेन्ना पळय शालेय शिक्षणाचें माध्यम खंयचें हय हो जेन्ना पळय प्रश्न आयलो तेन्ना हे सगळे प्रश्न आयले. तेन्ना सरकारान आमकां सगळें सांगिल्लें की आमी तुमकां सगळें दिवपाक तयार तेन्नाच आसा. करूंक जाय आशिल्लें. तेन्ना आतांय करपाक मेळटा. आतां अजून करेन. वचून करूं येता म्हणटकीर तुका एक म्हजो हो त्याच प्रश्नाक धरून दुसरो प्रश्न की आतां माध्यमीक शिक्षण कोंकणीन केन्ना जावचेंच ना? न्ही, वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. हय रे, वील पण म्हाका- आमकां दिसूंक जाय. कारण हांव हे सगळो प्रश्न तुका ट्रान्सलेशनाच्या हातूंतल्यान उलयता. एक चळवळीचो भाग म्हणून भुरगीं कोंकणीन येवपाक जाय. चळवळीचो भाग म्हणून ती
माध्यमीक शिक्षणान वचपाक जाय हय थंयच्यान ते MA आनी युनिव्हर्सिटी न्ही तें हय. ही हो क्रम न्ही तूं मदींच एक 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 येदो व्हडलो हेच तोडटा तुटिल्ल्या भशेन जाता. एक तुटिल्ल्या भशेन जाला न्ही. अकस्मात भुरगो खंयचे खंयचे वेगळ्या माध्यमांतल्यान शिकतलो आनी अचानक उडी मारून त्या भायर मुळावें व्याकरण पासून सारकें शिकयनात कारण शिक्षकांक तें येना. शिक्षकांक तें येना. शिक्षकांक तें येना. आतां MAच्या भुरग्यांक जर कितें सादी गजाल विचारी बरोबर व्याकरणाची बरोबर कळना. सारकें तुका MA फक्त तकटो आसा ताजे कडेन. MA शिकोवपी शिक्षक आनी तें तुवें केन्ना इव्हॅल्युएशन केलां किंवा कोणें इव्हॅल्युएशन केलां? हांवें करूंक ना. न्ही हांवें केलां MAचें करूं ना पूण जेन्ना शशिकला काकोडकर शिक्षण मंत्री आसतना हय सरसकट डायोसिजनाच्यो ज्यो पळय शाळा कोंकणी जाल्यो हय तेन्ना तांचे शिक्षणाचो दर्जो कितें हाजो एक अभ्यास केल्लो. हय त्या अभ्यासान दिसून आयलें की ती इंग्लिशींतल्यान कोंकणी शिकयतात म्हणून. हय तें आनी मागीर भाशा मंडळान आमकां सांगलें एक्झॅक्टली म्हणजे डायसेजनान भाशा मंडळाक सांगलें एक कोर्स तयार करचो. की कोर्स तयार करपाक शिक्षक सनद न्ही शिक्षक सनद हो वेगळो. तांकां ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमी ट्रेन जाले स्वता. सुरेश बाबान आमकां हें केलें आनी आमी वेगवेगळ्या शाळांनी वचून तांकां शिकयताले वेगवेगळ्या केंद्रांनी. बरोबर. हांव म्हापशां वतालो बरोबर दिसाक 2 फावटी वचप येवप. बरोबर तांकां मुळावें व्याकरण शिकलें मुळावें कोंकणीच लोक ते बरोबर. पूण व्याकरणाचो गाणेकार प्रश्न नाशिल्लो. ह्याच विशयाक धरून तुका म्हजो प्रश्न कारण तूं स्वता पत्रकार म्हणून काम केलां. जेन्ना सुनापरान्त सुरू जालो पत्रकारितेचें तें खरें मुळावण आशिल्लें देवनागरींतल्यान तेन्ना जेन्ना लोक जाय पडले तुजे सारको मनीस मुखार आयलो आनी तेन्ना लोक त्याग करून मुखार आयले तुजे सारको लोक मुखार आयलो कारण कोंकणी पत्रकार तरी येवप होच एक त्यागच आशिल्लो न्ही. इतलोच पगार दिता म्हणून कांय जाण गेलेय बी परत गेले. हा तर म्हणलें घाणेकार ना रावप अशें तरी काम कर. घाणेकार तेन्ना ट्रान्सलेशन कारण तेन्ना तूं डेस्काचो इन्चार्ज आशिल्लो आनी कोश नाशिल्लो कोंकणी इंग्लीश कोंकणी किंवा कोंकणी इंग्लीश कसलोच कोश नाशिल्लो. बरोबर. मराठी कोश घेवन आमी हें केला. करताले. तूं बाबले नायक पळयला न्ही फातोड जाताली पेपर काडपाक आज तुमी 12 बंद करतात. सारकें 12 बंद करचेच पडटा कारण पेपर पेडण्याच्यान काडून पावचो पडटा. प्रेस आमच्या हातान नाशिल्लो. हय 4 जाल्यार 4 छाप. सारकें. सो हांव तुका उलयता तें अशें की एका तेंपार तूं पळय आतां ही जी गजाल उलयता ती 35 वर्सां पयलींची गजाल उलयता की तूं सुनापरान्त सुरू जालो कोंकणी पेपरान भितर तुजे सारके लोक लागले तूं बावली हे मुखार आयले ते थंय डेस्कार बसले. आज कोंकणी पेपराक लागपी सब एडिटरचें मुख्य काम भाशांतर ट्रान्सलेटर ते जर सरकाराक मेळनात हांगा तरी मेळना खंयच मेळना म्हणजे हांव हे कोंकणीचेच प्रश्न न्ही हांव मराठीचो तोच प्रश्न आसा. मराठी खंय मेळटा. हांव आतां इतलीं वर्सां मराठी पत्रकारितेन आसा. आज आमी जर मागत गोंयकार भुरगो मुखार हांव मराठीन भितर बरोवपाक मराठीन भितर काम करपाक ट्रान्सलेशनाचें काम करपाक तशी गत कोंकणीची जालें काय कितें. तुमची राजभाशा तुमी राजभाशा केल्ली मरे झगडून तशीच गत आसा. तशीच गत पूण हे अशें वयल्यान पडचें ना कळ्ळें न्ही. पूण हांव ताजे फुडलें म्हणटा मरे जेन्ना आमी कोंकणी माध्यमाक लागपी ट्रान्सलेटर सोदतात तेन्ना टॅलिव्हिजन आतां आयलो. गोंयान भितर भोवसंख्य सगळे जे पळय केबल नेटवर्क आसा टीव्ही ते कोंकणीन आसात. आमचो गोमंतक टीव्ही आसा. अशा माध्यमाक लागपी लोक आमकां मेळनात. अरे बेजीक कोंकणी उलोवपी लोक मेळनात. आमकां गांवांनी गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर जाय. ताका बेजीक कोंकणी येवची तोय मनीस मेळना. सो हे कितें कोंकणीचे बद्दल अनास्ता कोंकणी संस्थांची अनास्ता काय आमचें गोंय चड ल्हान जालां लोकच मेळनात खंयचेच काम करपाक. अशें न्ही तें हय अनास्ता आसा. कोंकणी बद्दलची अनास्ता आसा. कोणाची अनास्ता. संस्थांची अनास्ता आसा. भाशा मंडळान मातसो फुडाकार घेवंक जाय. भाशा मंडळ परिशद कोंकणी अकादमी अस्मिताय प्रतिश्ठान म्हणून एक आशिल्ली. हे सगळ्या लोकांनी हे असले तरेचे काम जर घेवन बशिल्ले जाल्यार इतली वर्सां प्रशिक्षणाचो भाग आशिल्लो तांकां एक बरी सर्टिफिकेट दिल्ली. दिवन आज आज आज
दूरदर्शनाक लोक जाय नोकरी मेळनात, बाबा अमके कडेन दूरदर्शनाक लोक जाय मेळनात आणि ते खातीर गोंया भायले लोक येवपाक लागले आतां. कोंकणीचे अभ्यास आमी मराठी म्हणटात, मराठी राजभास केली जाल्यार म्हणटा आमी की महाराष्ट्रांतल्यान येतले. हांव जाणा दूरदर्शनाचेर गोंया भायले लोक येवन कोंकणीची जागा घेतात. आनी कितें करतलो सो फाल्यां कोकणांतले लोक येतलेच. येतले. निमाणे कशा आमी जर मुळावण सारकें केलें ना जाल्यार ते लोक येतले. येतले. निमाणे पोटाचो प्रश्न आसा. नाही, हातून भितर दोन गजाली आहात. हातून भितर एक रोजगाराचो प्रश्न हो रोजगाराचोच आसा. प्रश्न. गोंयकारांक नोकरी नाका काय कितें हांव म्हाका वणटा. फक्त लोक सरकारी टिचराच्या जॉबाक भितर येतले. इतलेंच. युनिव्हर्सिटीन भितर दर वर्सा 30 ते 35 भुरगे कोंकणी MA ची डिग्री घेवन भायर भायर सरतात. सरतात. कॉलेजींतल्यान परत कोंकणी MA ची डिग्री घेवन आनीक कांय भुरगे भायर सरतात. हय. फाटल्या 20 वर्सांत जवळ जवळ कांय हजार भुरगे तयार जावपाक जाय आनी तयार भुरगे जाले आसतले. जालें आसता. हे फक्त टिचरच जाले काय आनी खंय गेले? हय टिचरूच जाले. इतले लोक आमकां टिचर जाय आशिल्ले? ना, थोडे बेकार आसात, थोडे दुसरें काम करतात. हांव IGP म्हणजे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिझन्स ते मुलाखतीक गेल्लो. म्हाका तानाजीन सांगलें थंय वच म्हणून. तूं इंटरव्यू घेवपाक आशिल्लो? हय. ताका आपयल्लो. आपणाच्यान जायना. निमाण्या वेळार सकाळी फुडें सांगलें मातसो थंय वच. बरें म्हणलें हांव वता. म्हूण थंय म्हणलें कोंकणी एक्सपर्ट म्हणून तूं गेलो? हय. थंय म्हणलें म्हाका कोण वळखतलो? ना, तो मनीस म्हणला हांव तुका वळखता. पयल्यार हांव वतकच हांव ताका वळखलो. म्हणटकच थंय गार्डाची मुलाखत. गार्ड म्हणटा तो सॉलीड आसूंक जाय न्ही. आनी ताजे कडेन आर्म आसता, हें आसता. काय म्हणून धरपा इतलो सॉलिड आसपा जाय. मागीर निमाणें ते गार्डांक पळयलें हांवें. ताणी येवन कलेक्टराक सलाम केलो अशें सामकें धष्टपुष्ट. गोंयकारूच सगळे सारकें. आनी हे जे आयिल्ले ते सगळे किडकिडे. एक हें एक. दुसरें कोंकणीचें कुस्कूट येना आमकां. आनी तो म्हणलो बेगीन सोंपय बेगीन सोंपय. मागीर तांकां कितें विचारतलो भारताचो बावट्याक कितले रंग आसतात आनी अशोक कितें. कोंकणीचे कुस्कुटा इतलें गिन्यान ना हाजो अर्थ ते खंय गोंयकार न्ही? गोंयकार सगळे गोंयकार. सगळे गोंयकार. उलोवपा इतली कोंकणी येना. ना, बरोवपाचें हांवें एक दुसरो पावलो. बरोवपाचें सोडून दी. बरोवपाचें तेवटेन उरलें. पृथ्वीचे तेवटेन उरलें. कोण तर खंयचे गिऱ्यार रावतात गोंयच्या? आं? हे खंयचे गिऱ्यार रावतात? पृथ्वीचे तेवटेन आसात ते. न्हय, हांसनाका. ते MA एकलो आयलो आनी तो म्हाका हांसता. हांवें तूं म्हणलें हांसता कित्याक? तूं म्हाका वळखता? हय सर. खंय वळखता? ना, आमी कुंदापुराक आतां संमेलनाक मेळिल्ले. हां, मागीर तूं कितें शिकला? MA कोंकणी. MA कोंकणी आनी जेल गार्ड? म्हणटकच कितें मेळटा तें घेवप अशें म्हणून. पूण त्या MA कोंकणी शिकिल्ल्या जेल गार्डाक कोंकणी येना? कोण येना. अरे बाप रे. वान म्हणजे कितें, मुसळ म्हणजे कितें खबर ना. आतां त्यो वस्तू दिश्टी पडना न्ही खरें. बरोबर. पूण तुवें जाणा न्हू. बरोबर. सारकें. म्हणटकच MA कोंकणीन साहित्य शिकयता म्हणजे कितें शिकयता? ट्रान्सलेशन सोडून दी. ट्रान्सलेशन जें म्हणटकच आतां तुका सांगता. तांणी राजभास संचालनालयान 7-8 जाणांक धाडलीं थंय. आनी ती 4-5 दिसांनी आयली परती. तांचे कडेन अणकार जमना. आनी थंय अणकार कसो येता? PWDचे येता, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे. ताका एक्सपर्ट ट्रान्सलेशन म्हणटात. टेक्निकल उतरां येतात. सारकें. हांवें टेक्निकल ट्रान्सलेशन केलां. बरोबर. हांवें साहित्यीक ट्रान्सलेशन केन्नाच करूना. बरोबर. मेडिकल आमी कोंकणी मराठी पेपरान आसतना सरकारचे निविदा आनी असल्यो गजाली ट्रान्सलेट करच्यो पडटाल्यो. पडटा. संवयेन ते जाता. ते संवयेचो भाग तो. संवयेचो भाग. आतां केन्नाय कितें कठीण उतर आयलें जाल्यार सुशांत म्हाका फोन करून विचारता. सारकें. म्हणटकच तेन्ना जेन्ना असल्यो गजाली आसतात हांवें लिगल ट्रान्सलेशन केलें. बरोबर. इंडियन पिनल कोड ट्रान्सलेट केलो. आतां तो खंय तरी पावला. खंय तरी पावलो म्हळ्यार खंयच्या कोनशाक मारला काय तो ट्रान्सलेट तो पब्लीश जावपाच्या मार्गार अकादेमीन दिल्लो. अकादेमीन तो खबर ना. हो. फुडलें म्हाका विचारता. बाकीची गजाली करीता मरे. ते करना. ना, ते
अकादमी ह्या कामा खातीर बाकीच्यो गजाली म्हणटा पळय हय त्या कामा खातीर अकादमी ना. अकादमी कित्याक नांवच कित्याक खातीर ताचें कितें अकादमी ती कोंकणी संस्था म्हूण नांव भाऊ घालात. काकोडकार म्हाका सदांच सांगे अकादमी ती म्हणून. सारकें अकादमी म्हणजे कितें थंय तपस्वी बसल्यात अमकी कामां करतात. सारकें खरें. तपस्वी ह्या भशेन काम करूंक जाय. हांवें पुण्यान पळयलां डिक्शनरी करपाक एक जाणटो मनीस आशिल्लो आनी ताज्या हाता सकयल शिकिल्लीं भुरगीं आशिल्लीं. बरोबर सगळीं डिक्शनरी करता आनी तो मागीर एडिट करतालो तें. बरोबर. म्हणजे कोशाचें काम हें अशें केलो कोश जालें अशें न्हय तें. बरोबर. हे गंभीर विशय हो. तर ताका एक वेगळे तरेचे नदर लागता, वेगळी बैठक लागता. पूण एक सांग म्हाका, तूं आतां अकादमीचो विशय काडलो म्हणून अकादमीन आमचे हे सगळे जाणटेले आशिल्ले मरे अध्यक्षपदां भुशयल्या मरे हो विशय त्या काळारच एक ताका एक वेगळी बसका दिवपाची गरज तांकां कित्याक दिसली ना? ती एक राजकीय सोय करपाची संस्था कित्याक जाली? राजकीय सोयूच जाली. पहिल्याच दिसाच्यान जाली न्ही ती. पुरुषोत्तम काकोडकर आयले त्या दिसाच्यान ती राजकीय सोय करपाची व्यवस्था जाली. हा आज काय लोकांक हो प्रश्न मातसो आडखळी तर दिसतलो पूण हो प्रश्न त्या वेळार आयलो. कला अकादमीन जर कलाकार हो अध्यक्ष जाय जाल्यार कोंकणी अकादमीन कोंकणीचो तूं म्हणटा तसो जाणटो भाशा साहित्य हाजे बद्दलचो बसका मांडी घासरमणी घालून काम करपी मनीस जाय आशिल्लो सामको. आज सत्ताधारी पक्षाक लागीं न्हय आमकां आमी लोकसंख्येन ल्हान भाशा ल्हान न्हय आमी लोकसंख्येन ल्हान आशिल्ले आनीक दोग जाण जाय आशिल्ले. सारकें खरी खबर. हें कशें म्हाका सांग म्हजो आतां ह्या मुलाखतीचो दुसरो टप्पो हांव तुका तें म्हणटा की कोंकणी राजभास जाली आनी जें जें कितें जावपाक आसा तें जालें. सरकाराचो पूर्ण पाठिंबा हाना म्हणूं जायना. प्रमोद सावंतान हालीं जे पळय स्टेटमेंट्स केले ते पूर्ण आपल्या मराठी नाका म्हणटा तो. कोंकणीच राजभाशा हातून बदल जावचे ना अशें म्हणटा तेन्ना तो खंबीरपणान कोंकणीच्या फाटल्यान उबो रावता आनी कोंकणीक जाय तें सगळें मेळटा. मेळटा काय ना? हालींच आतां कोंकणी परिशदेचे कांय सुवाळे जाले. सरकारान अनुदान दिलें. दुसऱ्या राज्यान वचपाक अनुदान दितात. कोंकणी परिशद घेवपाक साहित्य संमेलन घेवपाक परिशद दितात. राजभाषा संचालनालयान ते हांवें हालीं पळयलां बरीं योगदान केन्ना ना कोणा म्हणून ना राजभाषा संचालनालयान. सो अशा परिस्थितीन भितर कोंकणीची सगळी जी कितें मोख आशिल्ली ती पुराय जाल्या आनी पुराय जावना जाल्यार आमी तो पावडो आमी मुखार कितले आमकां खंय खंय कितें कितें करपाचें हाजे आमी टप्पे ठरयल्यात. आमी 25चे आसात काय दिसता म्हाका. 50 कडेन पासून लागीं पावना. सो म्हाका दिसता म्हणजे वाट आमी चुकल्यात. हय चुकले. लिडरशीप आमची फेल जाल्या थोड्याशा प्रमाणान. थोड्याशा प्रमाणात काय खूब प्रमाणात. कारण घाणेकार आज आमची मुलाखत ही लोकांच्या दोळ्यान अंजन घालपा खातीर मुलाखत घेतात. फक्त आपूण बरो आपले बरे पुरस्कार मेळ्ळे आपल्याला थातोमातो केलो हार घालून घेतले आनीक अपुरबाय करून घेतले. हालीं जाल्यार हांवें पुरस्कारांचें खूबच जालां. म्हाका पुरस्कार जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका पद जाय, हांव अध्यक्ष जातलो. आनी ते सगळे लोक म्हणटाले म्हाका आरे तूं अध्यक्ष जा. हांव ओगीच म्हणलें हांव अध्यक्ष फाटल्यान अध्यक्ष पदा फाटल्यान धांवना. अध्यक्षपद आयलें जाल्यार घेवप ना जाल्यार ना. सो राजकीय पाठिंबो आसा. आर्थीक खंयच्याच तरेचो पयलीं ना ना म्हणून रडटाले. आर्थीक भरपूर तुमकां अनुदान मेळूंक शकता म्हणून दितात आनी आमचे कडेन आमकां दिश्टावच ना. फुडार बाबा कसो जातलो. बरोबर. आज पयलींच आमचें राज्य ल्हान, पयलींच लोक कमी, पुरस्कार आनी स्वताचो थातोमातो हातून जर आमी उरले जाल्यार कोंकणीक लागपी जे पळय अशे तरेचे मनीसबळ तयार करपाचें एक पळय मोठें आव्हान आसा. केलें ना आमी मनीसबळ तयार केलें ना. आतां करूया. आतां करूया तूं जेन्ना म्हणटा तेन्ना ट्रान्सलेटर करचेच पडटलें. फुडल्या 5 वर्सांत ट्रान्सलेटर. बट ट्रान्सलेटर म्हणटका रिसर्च आसा. म्हणजे ट्रान्सलेटर एकलो फक्त पुस्तकां ट्रान्सलेट करपी लोक न्ही. ते साहित्यीक न्हय. हे ट्रान्सलेशन जेन्ना म्हणटात तेन्ना तसो कोर्स बाबा तयार केला काय कितें. तुका सल्लो दिल्लो खांडोळा कॉलेजीन जेन्ना अशे तरेचो कोर्स तयार केलो. दामोदर घाणेकार हो भाशांतराचो एक वन ऑफ द एक्सपर्ट्स. ताजो सल्लो घेतिल्लो. हो अभ्यासक्रम कोणे तयार केलो. हो अभ्यासक्रम कोणे तयार केलो. अभ्यासक्रम तांचो आसतलो. MA इन ट्रान्सलेशन स्टडीज अभ्यासक्रम आसा. कळ्ळें म्हाका.
सो तूं पॉझिटिव्ह आसा काय तूं भितरल्यान खंती आसा? ना खंती आसा, जावना म्हणून खंती आसा, पूण पॉझिटिव्ह आसा कारण हें जातलेंच, केन्नाय तरी जातलें. फक्त ताका एका तेंपार घाणेकार मरे रेडिओ वयल्यान सुद्दां सारके शब्द वापरनात, सारके वाचनात, बातमीपत्र तर बारीक नजर दवरून बडी मारतालो, तांकां कान पिळटालो, मातसो धुक्को घालतालो, चिबडो काडटालो. म्हजो फोन आयलो कितें म्हणटाले नाका सायब. सो ताका कोण कितें सुदारपाची तयारी ना. सुदारपाची तयारी ना. म्हणजे 31 तारखेचेर नदर आसा. नदरच म्हजी 31 तारखेचेर. म्हणजे त्याग करपाची, अभ्यास करपाची त्या ना. नजरेन ना. पण तरी तू म्हणटा, त्याग सोडून दी. आता त्यागाचे दीस गेले, आता पयशे भरपूर तरी तू मेळटात. म्हणटा की फुडार बरो आसा, बरे लोक तयार फुडार बरो जातले, आसा. कोंकणी कसलीच फुडार बरो ओळखणी आसा. कोंकणीची जावची ना. लोक म्हणपाना हय. हाजे फुडलो मंत्री जो कोण जातलो हय. की राजपत्र काडपाकूच मेळना, कारण ट्रान्सलेटर मेळना, हय. अशें कोण म्हणचे ना. इतले म्हणचे ना. इतले लोक तयार जातले अशी जातले. तूं अपेक्षा, जातले. इतलो तूं पॉझिटिव्ह आसा. हय. म्हाका दिसता ह्या तुजे पॉझिटिव्ह भुमिकेचेर ही कार्यावळ हांव सोंपयता. हय. तूं कितें सांगपाचें आसा? हय. राव, एक मुद्दो. हय. हांवें 20 दीस विधानसभेन ओरल सायमल्टेनियस ट्रान्सलेटर म्हणून काम केलां. ओके. हय. हांव आनी तांचे दोग जाण आशिल्ले भितरले ट्रान्सलेटर म्हणून. ते नॉर्मली कितें करताले तें म्हाका खबर ना. ओरल सायमल्टेनियस म्हणजे तो उलयता तेन्नाच हांवें आयकून सांगप. बरोबर. अशें लोकसभेन ना. बरोबर. लोकसभेन दोग जाण आसतात. बरोबर. एकलो आयकता, बरोबर. तो शॉर्ट हँडान बरोवन घेता. सारकें. समज तमीळ, तो शॉर्ट हँडान तमीळ बरोवन घेता. दुसरो तें वाचता शॉर्ट हँडान, म्हणजे दोगांकूय शॉर्ट हँड येता. शॉर्ट हँडान तो वाचता आनी तो इंग्लिशीन किंवा हिंदीन सांगता. तूं जे जे वेगवेगळे भाशांचे लोक उलयताले, म्हणजे इंग्लिशीन उलयताले, हय. तांचें ट्रान्सलेशन डायरेक्ट तूं कोंकणींतल्यान करून डायरेक्ट कोंकणींतल्यान सांगतालो. पूण हें आतां राव रे, हें आतां कोणाक येनाशिल्लें? अशें कोण आसात जांकां ना, कोंकणी येना ना, विधानसभेन? तेन्ना एके वटेन मोगो आनी दुसरे वटेन चर्चिलाचो तो कसलो पक्ष आशिल्लो तो, राधाराव चर्चिल सगळे. बरोबर. ते म्हणटाले आमकां मराठी येना, म्हणटकूच ट्रान्सलेटर हाडून बसय. ते ट्रान्सलेशन म्हणजे एक कक्ष केलो मुद्दाम स्पेशल विधानसभेन, आनी तातूंत आमकां म्हाका बरें दिसता की घाणेकारान हें अशें एक वेगळेंच काम केलें. पूण घाणेकारा नंतर कोण रे? कोण ते म्हाका विचारनाका. ओके, हांव इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयता. हांवें म्हजें कर्तव्य घाणेकारान आपली लागणूक पूर्ण तरान केल्ली पूर्ण आसा, केली. पूर्ण केल्या. घाणेकाराक कोंकणी संदर्भातलो पूर्ण भितरल्यान एक उमाळे आसा, तो काम करता, त्याग करपाची तयारी आसा. पूण असो दुसरो घाणेकार तयार जाला, दुसरो घाणेकार तयार जावन कोंकणी संस्थांचेर एक नजर दवरपी मनीस आसा. घाणेकार तयार जावन ह्यो संस्था योग्य तरेन आपले मोख, आपले हावेस पूर्ण करतल्यो, हाजे खातीर कोण बारीक लक्ष दिवन बसला? कोंकणी नेतृत्व खंय आसा? ह्या प्रश्नाचेर हांव आमची कार्यावळ सोंपयता. घाणेकार, तूं ह्या कार्यावळी खातीर आयलो आनी तुवें प्रश्नाच्यो मनापूर्वक साम भितरल्यान खरेपणान काळजाचेर हात दवरून जापो दिल्यो. तातूंतल्यान एक सत्य परिस्थिती लोकां मुखार आयली अशें हांव मानतां. धन्यवाद. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.